काल, आज आणि फाल्यां. देव बरी सांज देव समेस्त दायजी वर्ल्ड 24/7 वीक्षकांक. ब्रेस्ताराची सांज रातीची 9 वरां कोंकणी कार्य आणि आईचे कार्य काल, आज आणि फाल्यां. आयच्या विशेष कार्यक्रमांत हांव तुमच्या मुखार हाडून एक सादो विशय तो जावन आसा कोंकणी फिल्मांक भविष्य आसा गी. कोंकणी फिल्मां जाल्यार थिएटरांत लोक पळोवंक येता गी. थिएटरान ना जाल्यार कोंकणी फिल्मां खंय पुरा चलोवंक अवकाश आसा. आनी ह्याच विशयान उलोवंक तशेंच नवें एक आपुट्ट अव्वल आनी एक उत्तम नवें कोंकणी पिंतूर घेवन 2 जाण मानेस्त आमच्या मुखार आयल्यात आनी ते आज तांच्या फिल्मा विशयान उलयतले, कोंकणी फिल्माच्या फुडारा विशयान उलयतले आनी कोंकणी फिल्मांक भविष्य आसा गी म्हणून तांची अभिप्राय ते सांगतले. आनी आज आमच्या सांगता आसचे ते 2 मानेस्त जावन आसात. बेगीनच कोंकणी संवसाराक, कोंकणी फिल्म संवसाराक येवचे पिंतूर नशिबाचो खेळ. नशिबाचो खेळ ह्या फिल्माचे मुहूर्त जाला आनी फिल्माचे शुटींग येदोळूस आराम जाला. बारकुरांत हें शुटींग भोव भरान चलोवन आसा आनी त्या फिल्माचो प्रोड्युसर आसा एक वळखीचें नांव कोंकणी नाटक क्षेत्रांत येदोळ पर्यंत आमी जायते नायक केला. एक बरो संघटक एक कोंकणी वावराडी मुंबयचो श्री हेनरी डिसिल्वा. हेनरी बाब, तुका कार्यक्रमाक स्वागत. हेनरी डिसिल्वा विशयांत तुमी खंडी जावन आयकलां की त्या काजारा उपरांत म्हणलो एक आपुरबायेचो कोंकणी नाटक कोंकणी समाजाक दिवन तो भोवच फामाद जाला. फकत काजारा उपरांत न्हय, 8 कोंकणी नाटक ताणें बरयल्यात आनी थोडे नाटक ताणें दिग्दर्शनय केल्यात. मुंबईत तो वस्ती करता, संघटनांत तो वावर करता, मुखेलपण घेता. पूण फाटल्या सुमार एक 10-12 वर्सां तावन भोवशा कोंकणी नाटकांत तो पयस आशिल्लो. काजारा उपरांत भोव यशस्वी नाटकां उपरांत ताणें काजारा उपरांत व्हिडिओ आल्बम ताणें काडलो, व्हिडिओ CD या व्हिडिओ कॅसेट ताणें काडलो आनी भरान त्या व्हिडिओ CDचो विक्रोय जाल्लो. आनी आज पयले फावटी ताणें एक कोंकणी फिल्म काडचे मॅट काडला. ताज्या विशयांत आमी आनीक मुखार सांगताले, हांव ताज्या विशयांत उलयताले. तशेंच आनी एक सोयरो आमच्या मदें आसा. जायत्या जाणांक तो वळखीचो. मंगळुरांत कितल्या जाणांक ताजी वळख आसा हांव नेना, पूण मुंबईंत जायते लोक ताका वळखतात. फकत कोंकणी संवसारांत मात्र न्हय, कित्याक ह्या कोंकणी मनशान एक वर्तें साधन केलां. एक हिंदी फिल्म ताणें डायरेक्ट केला आनी 7 भोजपुरी फिल्मां डायरेक्ट केल्यात. मात्र न्हय, ताका अवॉर्डाय मेळ्ळ्यात. तशेंच एक मराठी फिल्मी ताणें डायरेक्ट केला. मराठी ड्रामा ताणें बरयल्यात, नटन केलां, दिग्दर्शन केलां, डायलॉग बरयल्यात. अशें म्हणटाना पिंतुरांत सिनेमांत हो कांय नवो मनीस न्हय, पूण कोंकणींत एक नवेंसा वाडून आयला. बॉलिवूड ख्यातेचो डायरेक्टर श्री हॅरी फर्नांडीस. हॅरी, तुका कार्यक्रमाक स्वागत. हे दोग मानेस्त खंडी जावन कोंकणी पिंतुराचें भविश्य म्हणून सोडटले, कोंकणी पिंतुरांक बरें भविश्य आसा म्हणून दाखयतले. मुखली थोडी मिनटां हांव तांचे लागीं उलयतलो, पूण ताजे उपरांत तुमकांय तांचे लागीं उलोवंक अवकाश आसा. तुमी उपरांत फोन करियेत. पयले सुवातेर हेनरी बाब, काजारा उपरांत नाटका मुखांत्र तूं बारीच फामाद जालोय. दुसरे नाटकी तुवें बरयल्ले आसात. पूण हांगासर ह्या कार्यक्रमाच्या विशयान सांगचें जाल्यार कोंकणी पिंतूर काडूंक तुका प्रेरण कशें मेळ्ळें? आजकाल आमची म्हणली कोंकणीची फिल्म आसनात आनी हेर भाशेची हप्त्याक एक पिंतूर थिएटरांत पडटा आसतना हांव चिंतून आसलो आज न्ही फाल्यां आमी कांय तरी कोंकणींत कर दाखयचें म्हणून. ही एक ल्हान म्हजें साधन हांव चिंतां आतां येसस्वी जातालो म्हणून. तुवें काजारा उपरांत नाटक जाल्ल्या उपरांत CD केले, या व्हिडिओ कॅसेट केले. त्या टायमार CD नासले, व्हिडिओ कॅसेट काडले. कशें आसलो लोकांचो रेस्पॉन्स तो व्हिडिओ? भोव उत्तम आसलो. कित्याक हांवें प्रथम म्हज्या एका कार्याच्या वेळार हांवें ती कॅसेट रिलीज केल्ली. त्या वक्ता त्या एका दिसा हांवें 200 कॅसेट हांवें त्या हॉलांत विकल्यात. ताच्या उपरांत ताच्या परतून रिप्रिंट करून परत हांवें सुमार लागीं एक 500 कॅसेट ताचे हांवें दिवन लोकां मुखार त्यो हांवें दवरल्यात आनी ताच्या तर म्हाका भोव उत्तम प्रतिफळ मेळ्ळां. ओके.
आता तुवें कोंकणी पिक्चराक मेट धरलें कोंकणी खातीर कितेंय करीजे म्हणून तुका बगलें एका वाट्यान पळोवंक गेल्यार तुळू फिल्मां दिसाक एक म्हणल्यार बरी नवी नवी अनाउन्स जातात आनी मंगळुरान ताका बरीच मार्केट आसा पूण असल्या एका संदर्भार कोंकणी फिल्म काडचें तें सुलाबायेचें काम न्ही कित्याक म्हळ्यार नाटक करच्याक तुका सड्ड करचना लाखांनी करचना पूण फिल्मां काडचें जाल्यार लाखांनी रुपयांचो खर्च आसा हॅरी फर्नांडीसाक खंय सर्विसले खंय मेळ्ळो तुका हरी फर्नांडीस म्हज्या 25 वर्सां पयले काजाऱ्या उपरांत कॅसेट ताणें दिग्दर्शन दिल्लें आनी ती कॅसेट काडून की ताणेंच म्हाका आदार दिल्लो परत म्हजी आनी ताची मुलाखत थोड्या वर्सां हांव नातल्ली त्या उपरांत परत थोड्या 2 वर्सां पयलें परत आमी सांगाता मेळ्ळा आसतना हांवें म्हजी आलोचना ताच्या मुखार दवरली आनी तो म्हणूंक लागलो हांवें ताका काजार उपरांत कॅसेट आसा ती VHS ती कॅसेट हांवें परतून CD करून लोकां मुखार दवरचें म्हणटा आसतना तो म्हणूंक लागलो ताच्या फाटल्यान आमी परत पयशे घालच्या वर न्ही तुमी कित्या खातीर कोंकणी परत एक थिएटर पिक्चरा खातीर वचना आनी हे तुजे वरील साथ आसा म्हणलो आनी ताणें म्हाका पूर्ण भरोसो दिलो हांव कितलो सांगता तितलो तुका हांव सहकार दितालो तूं एक पिक्चरा खातीर मुखार सर म्हणून त्या उद्देशान हांवें हें मेट काडलें. ओके हॅरी तुवें हिंदी बॉलिवूडांत तुवें हात घालाय आनी एक अपूर्बायेचें अंजाने ओके ते मुवी तुवें काडन तंतू कितल्या मट्टाची तूं यशस्वी मेळ्ळ्या म्हणून गुर्तुना पूण तंतू कोणें पुरो एक्टिंग केला अंजाने दी अननोन फिल्मांत मनीषा कोयराला तंतू मुख्य पात्र आसलें आनी संजय कपूर तेजस्विनी कोल्हापुरे हेलन आनी आतांचो फेमस म्युझिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ताणें त्या फिल्मांत म्युझिक दिल्लें. ओके ताच्या उपरांत तुवें भोजपुरींत 7 फिल्मां काडल्या तूं भोजपुरी भास उलोवंक शकताय एक्चुअली भोजपुरी म्हणल्यार म्हाका कांय गुर्तू नासलेली भोजपुरी भास पूण म्हजो एकलो फ्रेंड अमेरिकांतल्यान आयिल्लो ताका हिरो जावंक आसलें आनी तो म्हणालो ताणें म्हजें हिंदी फिल्म पळयलें तो म्हणालो म्हाका भोजपुरी फिल्म एक करूंक आसा तूं म्हाका हेल्प करशी गे हांवें म्हणलें जायत आनी ताचे सांगात हांवें भोजपुरी फिल्म केलें आनी 1-2 फिल्मां उपरांत हांवें डायलॉगी बरोवंक सुरू केलें आनी म्हजें एक फिल्म आसा भूमिपुत्र तातूंत रवी किशन म्हण एक्टर आसा हिंदी आनी आतां तेलुगू पिक्चरांत ती करता रवी किशन ताणें तातूंत काम केलें आनी त्या पिक्चरा खातीर म्हाका बेस्ट डायलॉग रायटरचें एवॉर्डूय मेळ्ळा तातूंत. ओके ते भोजपुरीच्यान तूं ताचे उपरांत मराठी फिल्मी तुवें डायरेक्ट केले तें खंयसर अवकाश मेळ्ळो मराठी म्हणल्यार अशें की आमी ल्हान आसतना बॉम्बे जल्माल्ल्या पूण हांव 3-4 वर्सां गांवांत आसलो बारकूरच्या मेरिनोल हायस्कुलांत हांव 3री क्लास मेरेन कन्नडा मिडियमान हांव शिकलां मागीर बॉम्बे वेते आमच्या घरा लागीं इंग्लीश स्कूल नासलें देखून पप्पान आमकां मराठी मिडियमांत घालें तर हांव पुरो मराठी शिकलां मराठींत हांव बरयतां मराठींत लिरिक्स बरयतां हांवें बरयल्ली सॉंग्स कांतारा बप्पी लहरीन सिंग केलां सुदेश भोसलेन सिंग केलां आनी मराठी शिकिल्ल्यान हांव तातूंत मराठींत हांव बरो हें जालो हांवें सगळीं पिक्चरां हांवेंच डायलॉग बरयल्यात मराठींतले म्हजी आनी भोजपुरींतली. मोगाच्या विक्षकानो हांगासर एक अपूर्बायेचो डायरेक्टर आसा ताका आमी पळयतना तो बॉलिवूड जावं दी मराठी जावं दी या भोजपुरीन जावं दी ताणें इतलें व्हडलें नांव केलां तें आमकां ताका पळयतना कळना भोव सादो तो दिसता पूण भोव तालेंतवंत आनी जाय की आमकां कोंकणी भाशेक एक हेम्याची गजाल कित्याक म्हळ्यार कोंकणी भाशेक असलो एक डिरेक्टर आयलो न्ही म्हणून आनी वो आयिल्ल्यान खंडीत जावन कोंकणी फिल्माची ती दिशा आसा खंडीत जावन बदलतली अशी आमची आशा जावन आसा. हॅरी आतां कोंकणी फिल्मांत विशयान उलोवचें जाल्यार ह्या नव्या फिल्मांत कोण पुरा मेजर रोल्स खंय नावन तुवें विंचले कशें विंचले पयलें म्हाका विंचलें हेनरी डिसिल्वान ते फर्स्ट तर ते पिक्चर आमी मस्तीसर आमी 6 म्हयन्यांतल्यान आमी वर्क करना आसा स्क्रिप्ट घालें जाय हिंदीचो एक ड्रामा आसलो त्याचेर आमी स्क्रीन प्लेचेर वर्क केलें डायलॉग्स रेडी जाले त्याच्या मागीर कास्टिंगांत मेन लीड रोल आसा सोफियाचो रोल करता इस्टर नरोना ताका कोंकणीन सगळे जाण वळखतात ते बरे सिंगर आनी बॉम्बे 1-2 हिंदी फिल्मांचेर ताणें काम केलां आनी त्या सेटाचेर म्हाका तें मेळ्ळें आनी ते आमचे उलोवणें जालें मागीर 4 बंगलो अंधेरी आमची फिरगज एकच आसल्यान हांव ताची आवय म्हजी बायल फॅमिली सगळे आमी गरजेन मेळटले केदळ आमी प्लॅन करनासल्या फिल्म करीचे म्हूण मागीर हेनरीन म्हाका सांगतेत फिल्म करया म्हणटच आमी इश्ट तातूंत सिलेक्ट केलो मागीर आनी ताच्या पिक्चरान आमचो हिरो आसा एल्टन मस्करेनेस आसा तो हांगाचो मेल्विन मस्करेनेसचो आनी इवली मस्करेनेसचो पूत
आणि ता बॉम्बेंत डान्स इंडिया डान्स नच बलिये ह्या सगळ्या कार्यक्रमांनी तो कोरियोग्राफर म्हणून काम करता, डान्स मास्टर म्हणून काम करता आणि म्हाका तो भोव मेचवालो आणि हांवें ताका तांतू कास्टिंगांत घेतले. नाही ताणें कोरियोग्राफी आनी पुरा केला म्हणना बट ऍक्टिंगांत आमी ऍक्टिंग ताचे इल्ले पळयले आणि कोण कोरियोग्राफर आसा पळय ताका कोरियोग्राफी करतानाय ऍक्टिंग करीचे पडटा. स्टेजीचेर तो विल्फीच्या शोन ती ताणें काम केला, डान्स केला. तर ॲक्टर डान्सर आसा म्हणटे तो तितलो ट्रेंड आसता, ताका ॲक्टिंगाचे इल्ले म्हणी नॉलेज आसताच. मागीर आमी तेज्या करता स्क्रिप्ट आनी बरें कन्न घेवन ताणें बऱ्या तरेन तो रोल केला. मागीर ऑल्विन अंद्रादे आमचो बारकोरचो म्हजो गांव भाव ऑल्विन अंद्रादे, त्याची बायल सुजाता अंद्रादे, तांणी रंजिता लुईसाक म्हाका इंट्रोड्यूस केलें आणि सेकंड हिरोईनचे रोल रंजिता लुईसान केला. तांणी बरें केला. मागीर प्रिन्स जॅकॉब गोंयचो व्हडलो स्टार, हांव ताका चड वळखनासलो पण हेनरीन म्हाका ताची वळख करून दिली. ताचो प्ले म्हाका पळोवंक गेलो. आमी ताच्या खातीर सीन्स बरयले आणि आतां ताणें कितें केलां हें तुमी पिक्चर पळयतना पिंतूर पळयतना तुमकां कळटलें. आनी आमचे बारकुरचे मस्त कलाकार, आमच्या कलांगणाचो स्टॅनी अल्वारीस तो ताणें भारी बरो रोल केला त्या फिल्मांत. आणि हांव चिंता एक बरे कलाकार म्हाका मेळिल्ल्यान हांवें एक बरें फिल्म काडचें. हांवें हिंदी बरी टेक्निकली स्ट्रॉंग, हांवें मस्त हिंदीन काम केलां, मराठीन केलां, तें हांवें करीत. पण ॲक्टिंग करचें काम आमच्या लोकांनी करीचें. तांतूं म्हाका हिंदी एक्टर घालूंक जायना. करेक्ट कित्याक हिंदी घालत तांकां लँग्वेज येना जाल्यार तें इमोशन भायर येना. पण ह्या सगळ्या कलाकारांनी मस्त बरें काम केलां आणि तुमकां हें फिल्म खंडीत लायक जातलें म्हण हांव प्रॉमिस दिता. निजाय की आमी हेनरी बाबाक अभिनंदन पटयचे. कित्याक म्हळ्यार ज्या फिल्माक कितें तुमी एक्टर्स ते सिलेक्ट केल्यात निजाय की ते मेरिटरच आयल्यात. आजकाल कितें जाता की म्हळ्यार खंयसर एक नाटक करूंक आयल्यार आमच्या वळखीचेच सगळ्यांक घालतात, खंयसर एक पिक्चर घालूंक आयल्यार आमचेच वळखीचेच घालतात. पूण हांगासर एस्तर नोरोन्ना ताणें हिंदींत जावं दी, तेलुगून जावं दी, येदोळूस नांव येलां, इवन कन्नड फिल्मांत ताणें एक्ट केला. तशें म्हणटाना एस्तर एक कोंकणी फिल्माक आयिल्लीत निजाय की अभिमानाची गजाल. कोंकणीचे एक भुरगें जावन, कोंकणीचे एक सिंगर जावन आयिल्ले, ती अभिमानाची गजाल. दुसऱ्या वाटेन एल्टन ज्यो कितें आसा नाच बलिये या डान्स इंडिया डान्स असल्या प्रोग्रामांत नॅशनल लेवलार तो टीव्हीर येवन हांगासर ताणें फिल्मांत एक्ट करची ती गजाल. आनी प्रिन्स जॅकॉबाक तुमी हाडला. हांव चिंता भोवशा ही मुवी गोवान ती खंडी जावन लोकांक रुचच्यांत कांय दुबाव ना. आनी जे अंद्रादे ऑल्विन अंद्रादे कितें म्हळां तो जावन आसा एक अवॉर्ड विनिंग ड्रामा एक्टर आणि एक भोव अपूर्व असो कलाकार. जर तर ऑल्विन अंद्रादे येताल्या एका कलाकाराक आमी अवकाश दिना जाल्यार, ताका एक आमी बरो रोल दिना जाल्यार भोवशा आमी आमकांच काही अन्याय केल्ल्या बरी जाता. सुजाता अंद्रादे त्याची सांगात ताणें बारी बरो व्हडलो रोल आसा ताका, ताणें बारी बरें केला. वय आनी दुसरें आजकाल फिल्म शूटिंग जाताना आमी काली कोडयाळ थंय हांगासर मात्र म्हणटा, पूण तुमी बारकोरसो जागो सिलेक्ट केला, ताका कारण कितें? बारकोचे परिसर आसा भोव उत्तम दिसलें आमकां. आनीक जायती आमकां सवलताय ती आमकां मेळ्ळी. आमी हाच्या खातीर हेर जाग्यांनी गेले जाल्यार आमकां मस्त त्रास जाता आसले. देखून आमी दोगांयनी पयलें कोडयाळान पयलें भोवल्या, ताच्या उपरांत गोवा लेगून आमी भोवल्या, ताच्या उपरांत आमी निमाणे बारकोराक पावल्या. बारकोरांत इतले बरे जागे आमकां पळोवंक मेळ्ळे. आमी मुंबयत चयतीत आसले आमकां ते खंयच्या एका जाग्यार गेल्यार, एका विलेज गेले जाल्यार आमकां मेळनात मुंबयत आसल्या जाग्यांनी. त्या वक्ता चिंतलें की हो जागो पावतो. असल्या वक्ता आमच्या सांगातांनी थंयसर आमकां भोव उत्तम सहकार आमकां दिलो. आनी त्या वरवीं आज बारकोरांत ह्या नरसिंवाचो खेळ पिंतुराचे आतां शुटींग चलून आसा. जर तर कोणेय टीव्ही लेट ट्यून केल्या जाल्यार तांकां सांगूंक कशें येता, आयच्या ह्या कार्याचो प्रमुख विशय आसा कोंकणी फिल्मांक भविश्य आसा की ह्या विशयांत उलोवंक नवेंच एक पिंतूर बेगीनच येवचेर आसा. तें जावन आसा नशिबाचो खेळ आनी हाचो प्रोड्युसर श्री हेनरी डिसिल्वा, तशेंच ह्या फिल्माचो डायरेक्टर श्री हॅरी फर्नांडीस आमच्या सांगात आसात. आमचे फोन लायन येदोळूस ओपन जाल्यात 082429822121. तुमी उलयेत, तुमची सवालां तुमी विचारयेत. हेनरी बाब आनी हॅरी बाब तुमकां जवाब दिवंक तयार आसात. हेनरी बाब, तूं एक कोंकणींत एक हळुल्लो मनीस, नाटकाद्वारे जावं दी, संघटनाद्वारे जावं दी, मात्र न्ही तुवें मुंबयंत साबार विल्फी नायट जावं या दुसरे संगीताचे सांजो करून तुवें कोंकणी खातीर मस्त वावर केलाय. असल्या संदर्भार कोंकणी फिल्मांक थिएटरांत अवकाश आसा गी? अवकाश आसा जाल्यार एक कोंकणी फिल्मां कितले दीस चलतीत?
न्ही जावणी कोंकणीक बरें भविश्य आसा कोंकणींतल्याच आमच्याच म्हणल्या बरी थोड्या लोकांक तावणी हे भविश्य मुखासून व्हरूंक आमी सकोंक ना पूण न्ही जावन पळोवंक गेल्यार आमी लोकांक जायते फावत तें मनोरंजन दिलें जाल्यार आमी खंडी जावणी हेर भासांच्या वरवीं आमी ताच्या वरवीं मुखार पावंक साद आसा. ओके एक आयचो पयलो कॉलर रेडी आसा रायन डिसिल्वा सुरत कलताव न्हू आयच्या कार्यक्रमा विशयांत. रायन कार्यक्रमाक स्वागत. हॅलो 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 रायन पहिले तुझ्या टीव्हीचो वॉल्यूम उणो कर बा प्लीज. ओके 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 या हॅलो 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 टीव्ही वॉल्यूम उणे कर टीव्ही वॉल्यूम म्यूट कर आणि ताजे उपरांत उलय. केलो केलो थँक्यू. ओके रायन तुका काल आज पल्या कार्यक्रमाक स्वागत. हेनरी डिसिल्वा आमच्या मध्ये आसा हॅरी फर्नांडीस आसा तुवें उलोवया तांचे सांगता. पहिले तर हेनरी आबाक आणि हांकां आमच्या हॅरी फर्नांडीस सराक धन्यवाद. एक कोंकणी बरें पिक्चर काडल्याक आणि आमच्या पुरा कोंकणी कलाकारांक एक तांचो टॅलंट उर्बीत करूंक एक अवकाश दिल्याक. देव बरें करूं. मुझे सवाल जावन आसा आमच्या टीव्हीच्या स्क्रीनार पडलेले आमच्या हेनरी डिसिल्वा हांकां. ओके हे तुमचे हे नशिबाचो खेळ पिक्चर केन्ना रिलीज जाता म्हणून आमकां एक जाय आसलें. हे आमचे सवाल तेंत जावन आसले बहुशा हॅरी या हेनरी ह्या विशयांत अजूनही आता सुरवात केल्या मात्र आम्ही हाचे आणि हाचे आता शूटिंग चलोवन आसा मात्र तरी हरी एकाकी ताका दीस म्हणून आमी निगदीत केल्ल्या प्रमाणे मार्चांत आमी हाचे आलोचन करना सांगी पिक्चर आमी रिलीज करचे. त्या भितर आमचे सर शूटिंग काबार जावन सर तरेचे राटवाड आमचे मुख जाताले म्हणून आमी चिंता. ओके देव बरें करूं. रायन तुवें कॉल केल्ल्याक खंडी जावन मार्चांत फिल्म रिलीज जाता अशें आमी पातयेता. आनी एक कॉलर रेडी आसा आणि हो जावन आसा विन्सी पिंटो बँकॉक थायलंड टावन. विन्सी कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार कसो आसाय तूं? नमस्कार नमस्कार आणि सांगाता कोण बसतात हेनरी भाव आणि हॅरी भाव की नमस्कार. वय आणि तू बँकॉक आतां तुवें कॉल करचे म्हळ्यार एक व्हडली गजाल. आतां कितली वरां जाली तुज्या गांवांत? नाही राईट नाव हांव चायनात आसा हांगा 12 जाली. ओ चायनात आसाय 12 दनपारांची की रातींची? रातीची 12 वरार मोदेनाच्या रातीर हेनरी बाबा लागीं सवाल तुजे विसर. वय 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 हांवें विचारचें आज काल आतां कोंकणी पितुरांचो वेळ आयलो आता. वय आमच्या गांवच्या भुरग्यांक स्कुलांच्या मट्टार हायस्कुला मट्टार कॉलेज मट्टार कॉम्पिटिशन दवर न्हू अशें अवकाश दिवंक तुमी चिंतलांगे आनी मुखार तुमच्या नेक्स्ट पितुरांक अवकाश म्हळ्यार फिल्माक आमी एक्टर्सांक सिलेक्ट करतना कॉलेज लेवलार या दुसऱ्या संघटना मुखांतर सिलेक्ट करच्या विशयांत उलयताय. वय वय कोंकणी या बारी बरे सवाल या विशयांत बहुशा हॅरी फर्नांडीस जाप दिवंक शकता म्हूण चिंता. नाव काय सांगलें ताचे विन्सी विन्सी. विन्सी हांव तुका प्रॉमिस दिता की हांवें स्टार्ट करतना हांव नवोच आसलो तर म्हाका नवे कलाकार मेळ्ळ्यार म्हाका पिंतूर करूंक आनी भारी संतोश जाता. कित्याक नवे कलाकार तांकां मस्त उमेद आसता की आमी अशें करीचे तशें करीचे. तांचे आतां नवे मेळटा. ह्या पिंतरांत आमी एल्टन मस्करनेस आनी रंजिता लुईस नव्या 2 आर्टिस्टांक आमी फर्स्ट टायम ब्रेक दिला. आणि हांव तुका प्रॉमिस करता खंडीत जावन हेनरी बाबांनी आमी मुखारी फिल्मां करचे आसात तांतू नव्या कलाकारांक आमी खंडीत जावन ब्रेक दितले. देव बरें करूं. विन्सी तुका कॉल केल्या देव बरें करूं. आणि हॅरी फर्नांडीस भोव अपुरबायची जाप दिलाय. मुखलो अनेक कॉलर रेडी आसा. टॉनी रुजाई उर्वा टावन. टॉनी बाब कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. कशे आसा तुमी? हांव बरो तुमी कशे आसात? बरें आसा. इसारा सवाल इसारा. वळखली म्हणजे तुका हांव चिंता तूं एक कलाकार आणि आदल्या थोड्या सांगा सांगा. आजकाल कोडयाळांत आणि आमच्या तुळू आणि कर्नाटक मुखार गेला की तुम्ही सांगल्यार आमची कोंकणी मस्त पाठी उरला. ह्या वेळार आता जावन हॅरी फर्नांडीस जावन तुमकां हे कशे मोठी गायले आता हे फिल्म कोंकणीन आमी कशे भविष्य आता विचारो कशे बघले घेऊन. व्हेरी गुड. बारी बरें सवाल टॉनी बाब. खंडीत जावन हेनरी बाबू ताका जाप दितलो म्हूण चिंता. जाय की हेर बसेचे पिंतरां इतल्या मुखार पावतना आमी कित्याक फाटीं घे म्हणून एक सवाल म्हज्या मतींत आसले. आमी त्या प्रमाणेच मुखार वसाचे. कित्याक आज आमची इगर्जेनी मिसाक येता लोक कोंकणीचो
हांव म्हणना ते सगळे पिक्चराक वेतात म्हणून पूण जायतो लोक हेर पिक्चरां हेर भाशेच्या पिक्चरांक वेता आसतना वचतो लोक आमच्या पिक्चराक कित्याक घेवंक सोना ह्या फुडें जर म्हाका नीज जावन भरोसो आसा की आमी कितें सदां करता हें पीत दवरूं हे लोकां मुखार पळयतना नीज जावन ही खबर हेर लोकांक पावून हे पिक्चर हें पिंतूर खंडीत जावन यशस्वी जातालो म्हणून भरोसो म्हाका आसा. वय भोव मोठ्यान भोवशा तांच्या उतरान सांगचें जाल्यार आजकाल एका फाटल्यान एक तुळू पिक्चर येताना हेनरी बाबा की इल्लेशे धैर्य आयले कोंकणीन कित्याक करूं नजो म्हणून भोवशा तेंत एक प्रेरण जावन आसा. मुखार आनीक कॉलर रेडी आसा जेरी पिंटो आंजेलोर. जेरी बाब कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरी सांज देव वळट्या बा देव बरी सांज देव आसात आमचे लागीं चंडा मुंडा दोग जण एक प्रोड्युसर आनी एक डायरेक्टर. तुका देव बरी सांज देव. बारी अप्रुपान कोंकणी पिक्चर येता संतोष जाता तुमचे बेसांव जाय आणि तुमकां अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं. आणि तुमकां कोंकणी पिक्चर भविष्य आसा की तुमी विचारला. कोंकणी पिक्चराक खंडीत भविष्य आसा कित्याक म्हळ्यार आजकाल कोंकणी पळोवंक पिक्चरां नाटकां पळोवंक लोक आशेता. व्हेरी गुड. मस्त तेंपात कोंकणी पिक्चरान दाखलो दिवचे तर बॉक्साणे ताच्या उपरांत फादरी पिक्चर कितलें बरें आसलें कितल्या लोकांनी पळयलां देखून तुमी कांय भिवची गरज ना. खंडी जावन हे कोंकणी पिक्चर बरें जाता आनी बरें जावन खरी एका लोकांक कोंकणी लोकांनी पळयचे म्हणजे म्हजी अभिप्राय आनी म्हजी विनंती कित्याक म्हळ्यार लोक कोंकणीक आशेता. यस देव बरें करूं. देव बरें करूं. जेरी बाब तुजे तल्यान हर एका कोंकणी अभिमानीनी तुजे तले बरें मोन दाखयल्यार खंडी जावन यशस्वी जाताले. आनीक कॉलर रेडी आसा एडविन JF डिसोजा आत्ता वर्तावन. एडविन कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सांग. तुम्ही एक पिक्चर काडून केल्ले भारी एक बरें काम एक्चुअली पयले आमी आमच्या भुरगेपणा म्हळ्यार ल्हानपणार आमी डॉन बॉस्को नाटक करतना धांवतले हांव म्हळ्यार एक भारी खुशी आशिल्ली नाटक पळोवचे. आमचे पयलीं एक्टर्स कॉमेडीगार आमचो क्वार्टर्स ते सिल्वा चले नाटक करतना आमकां भारी खुशी आशिल्ली. पूण आजकाल हे टीव्ही आनी आयल्या मागीर ती रुसूस हाडल्या नाटकाची आमकां रंजी घेतली डॉन बॉस्को हॉलांत नाटक जाल्यार लोक बारी उणें. तुम्ही एक मॅच काडले बरें त्या जावन आमचे नशीब आनी थंय कोंकणी फिल्म येतना एकदम आमकां एक उमेद आनी विल्फीचे मोग आनी मायपास हांवें 2-3 ते पळयलां ते पिक्चर. वय हांव चिंता एडविन बाबू पयलें तुमी ल्हान आसतना कशें डॉन बॉस्को नाटक पळोवंक धांवताल्यात तशें आनी मुखार कोंकणी फिल्मां पळोवंक ज्योतिके सेंट्रलाक धांवचें म्हणून आमचें आशा जावन आसा. देव बरें करूं तुज्या बऱ्या मनाक तुज्या बऱ्या अभिप्रायाक देव बरें करूं. आनीक कॉलर आमच्या सांगता रेडी आसा लिया सिकेर. हॅलो 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 लिया सिकेर खंय जावन उलयतात तुमी? आमी बरें आसा सांग. आमी शिदा सवालाक येता. ओके कित्याक म्हळ्यार कोंकणी फिल्मां आनी कोंकणी नाटक आमच्या कोंकणी लोकांक चलोवतात कित्याक म्हण सांगल्यार एक सवालाक कितें जावप कित्याक म्हण सांगल्यार आमचो कोंकणी लोक तुळ समजता. आमचो हेर बाबुरा कोंकणी तुळ समजतात पूण आमच्या त्या लोकांक कोंकणी समजोवंक असाध्य देखून आमी हे पुरा विशय चलोवन आसा म्हणून म्हजी हे कित्याक म्हळ्यार आमी रद्द जावन कोंकणी तुळूच नाटक खेळटा नाटक खेळटा आनी आर्थीक परिस्थिती उदार करून पळयता कोंकणी त्या खातीर आमचेच अशेंच कोंकणी नाटक हर एका भुरगेच आमी खेळोन अशेंच तुळू आतां पर्यंत कित्याक जावन तुळू नाटक कित्याक आमी प्रसिद्ध जावन खंडी जावन भोव बरी अभिप्राय दिल्यात लिया भोव. खंडी जावन बरी अभिप्राय कशें फिरगजांनी कोंकणी नाटक तुळू नाटक जातालें आनी मुखल्या दिसांनी कोंकणी पिक्चरां फिरगजांत प्रदर्शीत जावं दीत म्हणली आमची आशा जावन आसा. आनीक मुखलो कॉलर आसा नवीन खाटी पडला. नवीन कार्यक्रमाक स्वागत. नवीन कार्यक्रमाक स्वागत पूण तुजे टीव्हीचो वॉल्यूम उणें करपा प्लीज. हॅलो टीव्हीचो वॉल्यूम ल्हान आसा टीव्ही वॉल्यूम. ओके उलय. हांगासर हेनरी आनी हॅरी आसात उलय. हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आमचो येया नाचया बिस्पान हे कार्यक्रम काडला. ओके तू फिल्मा विशयांत उलय. नशीब असो केळ फिल्म प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर हांगा आसात भोवशे त्या विशयांत उलोवंक मात्र तुका अवकाश आसतलो. उलय. तशें आमच्या बिस्पाक आमचो माहीत ना गे काय
देव बरें करूं तुवें फोन केल्ल्या तें तुका बिस्पा लागीं विचारन आमी पाटी कॉल करचे प्रयत्न करता बहुशा हांगासर आमी विशया भायर थोडे पुढचे वेतना इल्ले आमी सांबाळचे पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी एका कोंकणी फिल्मा विशयान उलोवन आसा एक प्रोड्युसर आमच्या मध्ये आसा एक डायरेक्टर आमच्या मध्ये आसा तुम्ही जाता तितलें पॉझिटिव्ह थिंकींग हांगासर दाखया दुसऱ्यांक कोणाकी दुरसोवचें या आनी कोणाचें उदाहरण दिवचें प्रयत्न करनाकात कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिल्माक यशस्वी जायचे जाल्यार प्रमुख बुन्यादी पत्तर जावन आसा आमच्या सर कोंकणी लोकांचो सपोर्ट जर हांगासर आयवन रेबेल्लो मुंबय टावन फोन आसा हॅलो 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 आयवन कार्यक्रमाक स्वागत देव बरें करूं सांग हांव हांव आयवन रेबेल उलयतां वय सांग हांव पयल्या सुवातेर एंड्रेबाक आनी हॅरी फर्नांडीसाक अभिनंदन करता एक कोंकणी फिल्म तांणी प्रदर्शनक एक बलिश्ट मेळट काडल्या खातीर देव बरें करूं ओके आनी म्हाका एंड्रेबा कडेन एक सवाल आसा तेणी बारकपुरांत ह्या फिल्माक शूटिंग करूंक काही विशेष कितें तांकां कितले जागो कित्याक पसंद जालो घेवन म्हाका एक सवाल आसलो ओके देव बरें करूं त्या दिशांत आमी सवाल विचारले पूण परत तुमी ताका जाप दियेत बारकूर पुरा गांव इतल्या सुंदर तरेन नटला न्हंय आसात गादे आनी आसात आमकां लोकेशन आमच्या पिक्चराक जाय आसलें लोकेशन थंय अवेलेबल आसलें आनी म्हजो तो मायगांव जाल्ल्यान म्हाका थंय मस्त संतोश जातलो शूटिंग करच्याक आनी हांव तुमकां सांगता बेश्टें शूटिंगच न्ही तर हांव परत्यान 25 वर्सांनी गांवांत आयला आनी म्हजी फॅमिलीची सगळीं मनशां म्हाका थंय मेळ्ळा आनी परत्यान चान्स मेळ्ळ्यार हांव परत्यान बारकुरान खंडीत जावन शूटिंग करूंक येतलो परत्यान वय आमचो डायरेक्टर बारकुरचो गांवचो अपार मोग ताका आसा मुखलो कॉलर आसा वल्ली बोळा वल्ली कार्यक्रमाक स्वागत हॅलो सिग्नल ना सिग्नल आसा उलयत तुमचें फुल्ल नांव सांगयत गी वल्ली म्हणजे वलेरियन सिक्वेरा वलेरियन सिक्वेरा बोळा टावन वय 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 ओके सांग हांगासर सैरे आसात आमचे सांगात कार्यक्रम बरें येता तुमचें देव बरें करूं वय मागीर कोंकणी फिल्म मुखार फुडार आसा तुमच्या तसल्यांचो सपोर्ट असल्यार खंडीत वय सगळ्यांचो सहकार आसा ओके ओके देव बरें करूं कांय सवाल आसा तुका ओके मुखलो कॉलर आसा रिच पिरेर रिचच्या कार्यक्रमाक स्वागत हॅलो वरती तुका हे कार्यक्रम काला कार्यक्रमान लाईव्ह करून आणि हॅरी डिसिल्वा आणि हॅरी फर्नांडीसांका म्हणजे दोन सूचना आसात सांग 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 होय हांव सवाल हांगच ना कित्याक म्हळ्यार हॅरी डिसिल्वा कडेन हांवें 2 कोटी संदर्शनां करून कोंकणी पत्रांनी फायट जाल्यात ओके आतां म्हणजे 2 सूचना पहिले कोंकणी पिंतूर शूटिंग जाता तयार जाता ताच्या प्रचाराक इल्ले चड गमन दिजे म्हणून नव्या तरेचो प्रचार केल्यार बरो करेक्ट ताच खातीर आज पयलो प्रचार हांगा टीव्ही मुखांतर सुरू जाला आणि ऑलरेडी वेबसायटीर आमी ताच्या मुहूर्ताच्या विशयान आमी सांगले ओके दुसरें सूचन तुजें एक सूचना आनी एक कोंकणी पिंतूर ते प्रदर्शना पडल्या उपरांत नशीब असो खेळ ओके अत्युत्तम विमर्शक केल्याक बहुमान अनाउन्स केल्यार तिकेचे अभिप्राय हांव चिंता खंडीत जावन हे दोगी मनीस तुमचे सूचन मानून घेतले निमाण एक सूचन आसा ते आमचो मालगडो सिनेमा तयार रिचर्ड कॅस्टेलिनो ताणे बोक्साणे आनी खासदार म्हणजे 2 पिक्चरां तयार केल्यात ताचे एक आशीर्वाद काणकोन ताची एक थोडी सल्ला सूचना काण गेल्यार नशिबाचो खेळ सिनेमा आणि किती चड बऱ्या तरेन तयार करून भोव बरे अभिप्राय दिले देव बरें करूं देव बरें करूं मुखले कॉलर आसा नोरीन बिजय टावन नोरीन बाय कार्यक्रमाक स्वागत हॅलो हॅलो सर यस नोरीन बाई सांग उलय हांव बिजय टावन उलयतां नोरीन पिंटो काळकुळसो सांत लॉरेन्साचें पिक्चर आदल्या वर्सा प्रदर्शीत जाल्लें पूण ते काली एका मॉलांत येवन मस्तू जाणांक त्या पिक्चराचेर हे आसलें काले मस्तू पळयचे म्हणून मस्तू जाणांक आशा आसली पूण ते थिएटरांनी घालनासतना मॉलांत गेल्यार आनी ताची रेट चड आसल्यार कशें एक मिडल क्लास आनी लोअर क्लास पिपलांनी पळोवंक कश्ट न्ही
करेक्ट रेट उणी दवरल्यार वय, वय. चड जावं पळोवंक मेळटा वय देव बरें करूं नोरेन बाय भोव अपूर बाय भोव बरे अभिप्राय भोव तुझे बरे आम्ही ह्या अभिप्राय. विशयान पहिलं गमान दिता ह्या विशयांत आमी चिंतले हांव आनी खंडीत जावन आमचे डायरेक्टर आनी कितें प्रोड्युसर आसात केवळ मॉलांत आसच्या तंतू मल्टीप्लेक्सान मात्र न्ही नॉर्मल थिएटरांत हें रिलीज जातलें आनी सेंट लॉरेन्स खंयच्या कारणा खातीर तांणी दुसऱ्या थिएटरांत रिलीज करूं ना तें आमी नेणाव खंडीत जावन हाका संबंध जाल्ले कोणी डायरेक्टर या प्रोड्युसर कोणी हे कार्यक्रम पळयतात जाल्यार खंडीत जावन तांचे लागीं जाप आसतली मुखले कॉलर आसा मुंबयतावन हॅलो 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 या तुमचें नांव अँटनी डायस बेन्नगुद्रू बारपूर मुंबय देव बरें करूं सांग उलय हांगा आसात बारकूरचो डिरेक्टर आसा कोण आमचो हॅरी फर्नांडीस बारकूरचो गांवांत ते जाणा हांव हा सांग हॅरी बरोबर डायरेक्टर तोच ओके 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 तांचे लागीं कितें सवाल आसा तुमचे म्हाका इवन म्हाका ह्या हेनरी डिसोला कडेन उलोवंक जाय आनी वॉल्टर नंदल एक म्हजे सवाल आसा सांग 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 टीव्हीचो वॉल्यूम उणें कर आनी सांग नो प्रॉब्लेम या ओके 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 काय करणं बेगीनच उलयल्यार भोव उपकार पडत कित्याक म्हळ्यार जायतीं कॉलर्स हांगासर राखून आसात आतां उलय या सांग सांग हा म्हाका इतल्यांत भारी खुशी जाली हे आयकून कित्याक हे आमच्या बारपुरांत हे शुटिंगांनी चलता म्हणून आमच्या पाद्राबांनी सांगला आज मुंबई काल आमचो ड्राम हे आहले आमचो क्लॉड नायट आहलो त्या वेळार पाद्राबान सांगले म्हाका आयकून भारी खुशी जाली हे कोंकणी एक फिल्म आमच्या कुत्र्यांनी आमच्या गांवांनी एक शूटिंग जावन चलता म्हणून म्हाका भारी व्हडली खुशी आनी एक संतोष भोगलो आमच्या गांवांनी आजकाल शूटिंग चलचें आयकून म्हाका भारी खुशयेची गजाल जावनात देव बरें करूं अँटनी डायस मुखलो कॉलर आसा सुनील आरवतावन सुनील देव बरी सांज दिव हॅलो सांग सुनील सर या तुमकां काल आज आनी फाल्यां फिल्माक तुमकां अभिनंदन पटयता आमचे फिल्म न्ही हे कार्यक्रम नशिबाचो खेळ फिल्माचें नांव वय 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 कळ्ळें ओके ओके ह्याच महिन्याच्या 3 तारखेर एक म्हणजे सजेशन आसा सांग 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 कोडयाळ न्ही आसतना मुंबय आनी गोंयांत हे फिल्म तुम्ही दाखयलें जाल्यार भोव बरें आसलें आलोचना आमी करना जावं गे ते खंय पुरा रिलीज जाता हेनरी होय हे आमी पयलें पिक्चर आमी मंगळुरांत रिलीज करताले आमी पयलें त्या उपरांत मंगळूर आनी उडपी आमी सांगाता रिलीज करताले ह्या दोन आमच्या थिएटरां पळोवन आमी त्या उपरांत आमी बॉम्बेंत रिलीज करताले हांवें पिक्चर ताच्या उपरांत आमी गोंयां पावताले हांव आनी तशेंच आमकां दायज वर्ल्डाचो ताचो न्यूज परतून आयल्या उपरांत जायत्या जाणांचे आमकां गल्फांतावन USA ऑस्ट्रेलियातावन आमकां फोनां आयल्यांत हे पिक्चर केदाळा रिलीज जाता आनी ही खबर आमी दायज वर्ल्डाचे आमी न्यूजां पळयली आमी आनी तुमकां आमी बरें मागता आनी ह्या विशयान आमी तुमकां बेगीनच आमकां त्याच जाग्यांनी घालूंक साथ जावचे वचून तुमकां आमी मुखार एक आमी तिळचयताले भरोसो तांणी आमकां दिला आनी ह्या प्रमाणे आमी मुखार सर व्हरताले म्हणून आमी तुमकां भास दिता देव बरें करूं हेनरी बाबान सांगच्या प्रकार हाजे प्रिमियर वर्ल्ड वायड आसतलें केवळ मंगळूर मुंबय या गोवा न्ही सगळ्या संवसारांत खंयसर पुरा कोंकणी लोक आसात थंयसर प्रदर्शन जावंचो अवकाश आसा मुखले कॉलर आसा जसिंता पिंटो कुलशेकर जसिंता देव बरी सांज दिवं देव बरी सांज दी पयले कोंकणी पिक्चर करूंक मन केलें हेनरी आनी हरी बाबाक हांव परबी पाठयता आनी हांव 100% भरोसो दिता हें पिक्चर खंडीत लोकां मगड जातलें कित्याक म्हळ्यार वॉल्टर नंदन जायती वेळ टीव्ही जाल्या उपरांत लोकांक कोंकणीचे विशय मस्त चडला मस्त घेता उपरांत कोंकणी पिक्चर येता म्हणटाना लोक ही पळोवंक मात्र येता डायरेक्टर हेनरी बाब आमी सरकार नासतना डायरेक्टर टायम काडून जाल्यार व्हडली बरें चिंतून बरें चिंतून काडा देव बरें अभिप्राय मानून घेतालो तुझे तसल्यांनी जायते जाल्यानी अशें बरें मन दाखयलें जाल्यार आमकां आनीकी खंडीत जावन ह्या पिक्चराक आनीकी दिगो मेळटलो मुखलो कॉलर आसा आल्बर्ट लासरादो आंजेलोर आल्बर्टाम देव बरी सांज दिवन कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार वळट्या नमस्कार तशेंच हेनरी बाबाक आनी हॅरी बाबाक हांव चाबे उखलता कित्याक म्हळ्यार सुमार तेंपा उपरांत कोंकणी फिल्माक एक हात घाला आनी जाय तांकां अभिनंदन पटयता आनी बरें मागता कित्याक म्हळ्यार हेनरी बाबाची हांवें काजरा उपरांत DVD पळयत अपूर्बाची DVD हांव चिंतता हो नशिबाचो खेळ खंडीत सक्सेस जातले म्हणून म्हजी
आलोचन आनी हांव ताका सर बरें मागता. देव बरें करूं आल्बर्टाम. मुख्य कॉलर आसा फेडरिक शिरवंतावन. फेडरिक बाब देव बरी सांज दिवं. तुमच्या टीव्हीचो वॉल्यूम दयेकर ना तुम्ही कॉल करतना टीव्हीचो वॉल्यूम म्यूट करचे प्रयत्न करा, नाजाल्यार आमी आमकां उलोवच्यांत आमकां आयकोवच्यांत प्रॉब्लेम जाता. आनी थोडीच मिनटां उरल्यांत. ताज्या पयलें म्हत्वाची तुमकां सवाल विचारूंक आसलें भोव मोठव्यान कोंकणी पिक्चराक एक बजेट कितली आसा. हांव हें कित्याक विचारता म्हळ्यार आजकाल तुळू पिक्चरां जावं दी या दुसऱ्या कोणा लागीं जावं दी एक फिल्म काडूंक बजेट कितली म्हळ्यार उण्यार 1 करोड जायचे म्हणटात. देखून ते सांगलें आयकून दुसऱ्या कोणाकी मोहन असल्यार तो थंय वगेत बसता 1 करोड घालून फिल्म काडून पयशे काडचे के जाला. आतां तुमी सांगा तुमच्या ह्या पिक्चराक बजेट कितली. आमी करोड 2 करोड म्हणून सांगून आमी अशें बसयना. जर तर 50 लाख रुपये तुज्या लागीं आसती जाल्यार खंयच्याय आमच्या कोड्या गांव भावाक आमच्या मंगळुरान गांव भावाक एक कोंकणी पिक्चर आसा करियत म्हणलें हांव खंड जाणून सांगूंक शकता. आनी हांव हें पिक्चर 40 ते 50 लाखां भितर बऱ्यांतलें बरें आनी आमच्या हिंदी मुवी हिंदी पिक्चरा बरें दाखोवंक हांव शकतलो म्हणून हांव बसयता. देव बरें करूं. हांगासर हॅरी बाब तुमी हिंदी भोजपुरी मराठी जावन कोंकणी पिक्चरां घेता आसतना तुमकां खंयचें एक नवें साव या कितें तुमकां एक विशेशता हांगासर दिसली. शूटिंग येदोळ सुरू जालां अशें जाल्ल्यान. हांवें भोजपुरीन 7 पिक्चरां केलात. भोजपुरीची व्हडली बजेटाची 3-3.5 करोडाच्या बजेटाची फिल्मां केलात, हिंदीन केलात. पण हांव सुद्दां म्हजी फॅमिली आसा, म्हजो पूत ॲलन, म्हजी वायफ मार्लीन, ह्या सगळ्यांनी कोंकणी फिल्म हांव करता म्हणटे ते एक रिएक्शन तांचें मेळ्ळां पळय ते म्हाका हिंदी भोजपुरी पिक्चरां करूनय मेळो ना. आनी एक सांगूंक गजाल म्हणल्यार आज म्हजी मम्मी पप्पा कोणी नात पूण आमची आकय आमची मामा आमची फॅमिली सगळी ह्या बारकुरान आसली ती 25-30 वर्सांनी आज ती पुरा फॅमिली म्हाका परत्यान मेळ्ळी. आमची एक नवी जनरेशन आमी एक जाल्या आनी मुखार आमचें रिलेशन आमच्या कुटुंबाचें एक व्हडलें ट्री वाडोवन वता. तें जालां ह्या फिल्मा निमती, नशिबाचो खळ ह्या फिल्मा निमती. आनी हांव हेंडेबाग मस्त थँक्स म्हणटा की म्हाका ह्यो अवकाश ही संदी दिल्ल्याक आनी आयच्या ह्या प्रोग्रामान ती वर्ल्ड टिवांनी म्हाका ही संदी दिल्ल्याक. म्हाका दायजी वर्ल्डा विशयान हांवें आयकलां हांव हिंदी फिल्म करतना म्हजे एक इंटरव्यू दायजी वर्ल्डाचेर आयला तो केदाळे हांव आजूय हें सर्च करून पळयता रीड करता. पण आज ह्या टी व्ही चॅनलाच्या माध्यमान सगळ्या संवसारभर खंय खंय क्रिस्तांवाचो मनीस आसा तेंच्या मुखार उबें केला. हांवें 10 फिल्मां केल्यारय म्हाका कोंकणीन तो कोणी वळखना आसतलो म्हण हांव चिंता आमचें कुटुंब सोडून. पूण आज ह्या प्रोग्रामा वरवीं म्हाका ह्या फिल्मा वरवीं म्हाका सगळ्या संवसारान लोक वळखतात. हांव मस्त थँक्स म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक विनंती करता हांव प्रॉमीस करता की बऱ्यान बरें पिक्चर आमी कोंकणींत करया आनी कोंकणी फिल्मांचो एक नवी पिढी फिल्मांची सुरू जावं दी. हांवें केला बरे हिंदींतले कोंकणीचे मनशां टेक्निशियन हांगा येवं दी आनी बरी बरी पिक्चरां करून दी म्हण हांव विनंती करतलो त्या सगळ्यांक. देव बरें करूं. आतां हेनरी बाब फिल्म म्हणटाना म्युजीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ह्या फिल्माक कोण म्युजीक दिता. आमच्यांत येदोळ आमी विल्सन ऑलिव्हरा तो आसा आनी आमचे एरिक ओझारियो ताणें आमकां ह्या संगतींनी म्युजिका खातीर आदार दिला. तशेंच बॉम्बे विक्टर कॉन्सेसो हे आमी सगळे सांगता म्हणून म्युजिका खातीर येदोळ जर मुखार सरल्यात आनी त्या प्रमाणे म्युजीक आमच्या पिक्चर चलून आसा. म्हळ्यार एक कलेक्टिव्ह विल्सन ऑलिव्हेरा, एरिक ओझारियो आनी विक्टर आमी सगळ्यांनी संदर्भ दिल्यात ह्या संगतींनी आमच्या. आनी स्टोरी खंयच्या वयर बेज जावन आसा. कॉमेडी गी या इमोशन्स मात्र गी या सोशल गी कशें खंयची मेसेज आसा. सामाजीक तरान आसा, कॉमेडी तरान आसा आनी सगळ्यांक एक लीस सांग म्हणल्या बरी हांतू आसा. हय देखून हांतू ह्या काणयेंत अशें आसा की कुटुंबामध्ये द्वेष आसल्यार तो द्वेष कसो म्हणसर निमाणी घडी म्हणसर ताचो कसो हे जाता. कुटुंबामध्ये एक आपली भोगणां दुसऱ्या सांगूं शकनासतना ती भोगण्यावर एक कसलो त्रास जातात. ह्यो थोड्यो संगती शिवाय आमी लोकांक सर तरेचे मनोरंजन दिवचें म्हणून आमी कॉमेडी त्याच प्रमाणे मानून हाडल्या.
तसे असताना हे तिन्ही संगती सांगात म्हणून एक बरे पिंतूर आम्ही तयार अच्छा शूटिंग खंय पर चलता आता बारकोर जाता बारकोर सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्या जाग्यार जावन आसा मागीर मँगलोरांत आमी शूटिंग करता कलांगणान शूटिंग करता आनी तशेंच बॉम्बेंत आमकां एक 5-6 दीस बॉम्बे आमचे शूटिंग आसतलें टोटल 25-30 डेजचे आमचे शूटिंगाचे प्लॅन आसा आनी जाता सेट व्हड व्हड सेटार सॉंग्स आनी शूट जावन आसात आणि अच्छा टीम तुमचे कंप्लीट टीम खंय नोन आयला बॉम्बेतून आयला बॉम्बेतान कित्याक बॉम्बेतान आयला बॉम्बेंत येयले हिंदी फिल्मां मराठी फिल्माचे टेक्निशियन मस्तू बरे आसात आनी आमी हे फिल्म हिंदीच्या लेवलार फिल्म काडूंक चिंतला आतले बजेट सोंड बजेट आमकां बरें आसा हिंदीच्या लेवलार आमी फिल्म करतात ते आमी करना जाल्यार आमच्या कोंकणी भाव भयणांक तांकां बरें करून पळोवंक मेळना देखून आमी हिंदीच्या लेवलार हे फिल्म मांडून हाडला आनी ते तुमकां खंडीत लायक जातले ओके हेनरी बाब आता तुवें एक स्टेप काण गेलाय तुवें एक रिस्क काण गेलाय ओके तुका अंत गुत्तुना गल्ले पयशे मेळटात की नांगी म्हणलें गुत्तुना बट तुवें एक रिस्क काण गेलाय तुका फायनान्शियली दुसरे कोणी सपोर्ट करता की तूं एकलोच मुखार सरलाय फायनान्शियली हे दोळ हांव मुखार सरला पूण म्हाका जायत्या जाणांनी ह्या विशयान तांचो सहकार बसयला हे दोळ म्हणसर हांवें ह्या पिंतुराची सुरवात मात्र सुरू केल्या आनीक थोड्या दिसांनी हाचे शुटिंग काबार जातालें त्या उपरांत कितें तरी म्हज्या हातांत पिक्चराच्या विशयान हांवें कांय तरी घेवन मागीर हांव त्या जे कोणी म्हाका बसयला त्या मनशाक सांगताले हांव मुखार सरला आतां तुमचो सहकार जाय म्हणून आनी म्हाका खंडीत भरोसो ताणें दिला आमी तुज्या सांगात आसा ओके कार्यक्रमाचे 11चे सवाल हेनरी बाब ह्या फिल्माद्वारे तूं कोंकणी समाजांत कोंकणी लोकांत कितें आशेताय हांवें न्हीद जावन तुमकां सर्वांक जे आज हांगासर आज काल आज आनी फाल्यां कोण पळोवन आसा तो विशकाक ताचे तुमचो संदेश तुमी हेरांक दिवच्या खातीर तुमी जर तर मार्केटीक येशा जाल्यार तुमकां 1 किलो मांस 100 रुपयांनी खंडीत मेळना तुमी जर तर एका वायन शॉपाक येसा जाल्यार तुमकां 100 रुपयांनी बरी बाटली मेळना आनी तुमी जर तर एक इश्टाका प्रमाणे एक जेवण दिल्यार तुमकां 100 रुपयांनी जेवण दिवंक शकनात पूण हांव ह्या कोंकणी पिंतुराद्वारे तुमकां 100 रुपयांनी बऱ्यांतले बरें उंचले एक पिंतूर हांव तुमकां दाखयतलो म्हणून आमकां भास दिता त्या शिवाय हो संदेश तुमी हेरांक दिवन हेरांनी हे पिक्चर पळोवन तुमी म्हाका सांगा तेजे आनी जर तर साथ जालें हर एक 6 म्हयन्या फाटी आमी कोंकणींत आनी एक पिक्चर काडटाले म्हणून आमी बसयता देव बरें करो हांव चिंता हांगासर ह्या कार्यक्रम वेळ जालो जायते कॉलर्स आमकां आसली जायत्यांनी बारी बरी अभिप्राय दिल्या आनी मस्त जाणांची कॉल आमकां काण घेवंक जावनात कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्लो उलोवंक अवकाश जाय आसलो हांव तुमकां इतलीच भास दिता की आनी एका कार्यक्रमांत खंडीत जावन ह्या फिल्माच्या एक्टर्सांक मेन हिरो हिरोईन या आनी कोण मेन रोल आसात तांकां हांव तुमच्या मुखार हाडून येता तुमकां तांच्या सांगाता उलोवचो अवकाश आमी करून दिवचे प्रयत्न करता अशें म्हणटाना काल आज फाल्यां आयचे कार्यक्रम हांगासर सांगता पूण येवच्या ब्रेस्तारा दीस मेल्विन रॉड्रिगस तुमच्या मुखार येतलो हे कार्य काण घेवन आनी ताचे सांगता सेवाक पत्राचो संपादक फादर डॅरेल आसतले आनी सेवाक पत्रा विशयांत कोंकणी साहित्य विशयांत ते उलोवणे चलयतले अशें म्हणटाना आमची मती आमची मनशां आयतारा सकाळी 10:30 वरार आनी मंगळार राती 9 वरार हे कार्यक्रम पसार जाता लेस्ले रेगोचे भोव अपुरबायेचे आनी यशस्वी कार्यक्रम येवच्या हप्त्याचो सोयरो जावन आसा श्री जॉर्ज पिंटो तो जावन आसा एक सरकारी अधिकारी एक्सायज डिपार्टमेंट आनी तो या असो DC तो जावन आसा ताचे लागीं एक अपुरबायेचें संदर्शन आसतलें फाल्यां आडकुलो रे बुडकुलो आनी तशेंच बेगीनच आनी एक 2-3 हप्त्या भितर हास्यांचो पावस कोंकणी कॉमेडीचो कोंकणी दायजी वर्ल्ड टीव्हीचो रियालिटीचो युनायटेड फ्रेंड्स बिजय हांचे सांगता मेळोवन आमी एक तयार केले भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम हे बेगीनच TV पडद्याचेर तुमकां पळोवंक मेळटले तुमचो सहकार आमकां जाय आमचें कार्य बरें जाता जाल्यार हेरांकी सांगा तुमकां रुसाना जाल्यार म्हाका सांगा आमच्या टीम मेंबरांक सांगा दायजी वर्ल्डाक सांगा आमी तुमकां पसंद जावचे कार्यक्रम दिवचे प्रयत्न करतले हांव देव बरें करूं तुमी हे कार्यक्रम पळयल्याक पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 देव बरें करूं देव बरें रात